चोराच्या येण्याची जाणकारी कोणाकी आसा? चोर घर फोडच्याक घरच्या दनयान नित्या वेळाकच राखता न्हय. अजागृत असो धनी चोराचें दायज हे धनी जाणा. देखूनच तो आपले घर आनी दायज राखचे खातीर आनी ताचेर निरंतर दोळो दवरचे खातीर व्हिडिओ कॅमेरा सयत घालता. अशें आसूनय चतूर चोर तयार नासलेल्या दनयाक नागयता. जेजूनो हांगासर मनशा पुताचें येणें हे सोराचे ओपारींत वर्णूचो उद्देश मनशा पुताक चोर करचो न्हय, बगर ताचें येणें जाताना धन्यान कशें चतूर आनी तयार आसूंक जाय म्हणलें विवरूंचो. बुद्धवंत कारभाराची ओपार सांगून हीच पारुसियाची वा अंतकाळाची वा सोम्याच्या येण्याची गजाल जेजू आनी एके रितीन विवरिता. पूण हांगासरी उद्देशांत कांय बदलावण ना. दनयान जबाबदारी दिवन नमयारलेलो सेवक वा चाकर वा नौकर आपल्या कामांत प्रामाणीकपणी मग्न जावन आसल्यार मात्र भायर गेल्लो धनी पाटी येताना तो तयार आसा म्हण अर्थ. बेजबाबदारीचो चाकर आपल्या हाताखालासच्यांक दणसून अप्रामाणीकपणान चलत तर धनी अचानक वा चिंतीन असले घडये येताना चाकर शिरकोन पडता आनी तो नालायक चाकर जावंक पावता आनी शिक्षेक वळख जाता. जेजूचे शिकवणेंत मनशा पुताच्या अचानक वा चिंतीन असले घडये येवपाक केवल तयार आसप मात्र जाप. शिसपण एक निरंतर तयार आसप. शिसाची जबाबदारी कितली चडगी, तयार आसपाचो भरय तितलोच चडटलो आनी वावरांत मग्न रावपी उंचल्या मट्टाचें जावंक जाय म्हणून सुवार्ता जागयता.